शेनवारा दक्षिण गोय खासदार नरेंद्र सावयकार हांच्यांनी खासदार निधींतल्यान मुरगांवान हाऊसिंग कॉलनीच्या पब्लिक पार्काच्या सुवाते खातीर बुन्यादी फातर घालो। ह्या वेळार मुरगांवचे नगराध्यक्ष दीपक नायक आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। आरडीएक्सको खातीर मुरगांवच्यान जॉन डिसिल्वा। आयज हो जो हांगासर एकूण सादारणपणान 12.5 लाख रुपयांचो MPLAD फंडांतल्यान हो हांगासर सगळो प्रोजेक्ट जावपाचो आसा। त्या निमतान हो ओपन स्पेस डेव्हलप करता आसतना हातून एक सगळे पेवर्स, तेजे भायर हांगासर सगळे जॉगिंग ट्रॅक, एक ल्हानसो भुरग्यांक खेळपा खातीर प्ले इक्विपमेंट्स, अशा पद्दतीचो हो सगळो प्रोजेक्ट आसा। आज ह्या सगळ्या वास्को वाठारा भितर आमी पळयतात की डेव्हलपमेंटाच्या नदरेंतल्यान सुद्दां सरकारान जायतीं पावलां मारल्यात। तुमी पळयतात की फाटल्या ब्रिजाचें काम हांगासर चालू जाल्लें आसा। हांगासरली बाकीची जी कामां आसात त्या कामांय सरकारान हातीन घेतिल्ली आसात। उदकाच्या संबंधांतलो प्रश्न आसत किंवा हांगासरले जे प्रश्न सोडोवपाक शकता त्या पद्दतींतल्यान सरकारान सगळीं पावलां मारिल्लीं आसात। आनीक म्हाका आनंद ह्या गजालीचो जाता की खूब वर्सां पासूनचे हांगासरल्या लोकांचें जें स्वप्न आसा तें स्वप्न ह्या निमतान पुराय जाता। आनी हांगासर हो एक जॉगिंग एका अर्थान हे डेव्हलपमेंट करपाची संद MPLAD फंडांतल्यान खरें म्हणजे हांगासरले आमदार त्यांनी कोऑपरेट केले, म्युनिसिपालिटीन कोऑपरेट केले, कावन्सिल सगळ्यांनी कोऑपरेट केले, ताका लागून खरें म्हणजे ही गजाल आयज घडपाक शकली। हांव लोकां कडेन विनंती करता की प्रोजेक्ट जातलो, पूण प्रोजेक्ट जाल्या उपरांत तेजे मेंटेनन्स आसत, तेजे मुखावेली निवळसाण आसत, गार्बेज फ्री ती आसप, ही जबाबदारी आमकां सगळ्यांक घेवची पडटली आनी ती आमी सगळ्यांनी घेवची अशें तुमच्या सगळ्या लागीं मागता। तातूंत जें कितें कोऑपरेशन आमचे कडल्यान करप शक्य आसा तें निश्चितपणान करतले। पूण ह्या वाठाराचो डेव्हलपमेंट, ह्या मतदारसंघाचो डेव्हलपमेंट मिलिंद नायकाच्या नेतृत्वा सकयल आमदार ह्या नात्यान खरें चालू आसा। म्युनिसिपालिटीचे तांकां सहकार्य तातूंतल्यान मेजर कामां जी आसा ती मुखार वता। आनीकूय कांय कामां खरें म्हणजे खासदार निधींतल्यान बाकीची कांय कामां जावपाची आसात। ती जसो बाकीचो सगळो प्रोसिजर कंप्लीट जातलो तातूंतल्यान खरें म्हणजे कामां सगळीं अशी मार्गाक लागतली।